कंपनी जेनोरा इन्फोटेक ही गोयच्यान सुरू जाल्ली एक कंपनी, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनी. आम्ही ॲप डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशी सगळी कामां करता. जवळपास 19 कंट्रीजान आमचे क्लायंटेल आसा. पयले फावट पराग बाबान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमच्या गोयच्या खातीर एक कितें तरी सॉफ्टवेअर किंवा ॲप डेव्हलप करचें. त्याच्या खातीर सगळ्यात पयलीं हांव पराग बाबाचो आभार मानता. गोंयांत रावन आमचे जरी ऑफिस पुण्या आणि भायले ऑफिस असलें जाल्यार आमी एन्श्योर केलें की हें ॲप सगळें डेव्हलपमेंट जालां तें गोंयांत जालां आनी गोंयच्या इंजिनियरांनी केलां. आनी अशीच टॅक्सी ॲप सर्वीस ॲप आमी आउटसायड इंडिया, ऑस्ट्रेलियाकूय टेक्नॉलॉजी प्रोवायड केल्या, नेपाळाकूय टेक्नॉलॉजी प्रोवायड केल्या. पूण गोंयांत ही टेक्नॉलॉजी दिवपाचें आमकां सौभाग्य मेळ्ळें हें आमच्या खातीर खूब मोठें. आनी प्रत्येक जाण जे ॲप यूज करतले किंवा तुमी जे ट्रान्झॅक्शन करतले ते सेक्युअर आसतले आनी तुमकां तशीच त्या ॲपा थ्रू सर्विसूय मेळटली ही आमी होच कॉन्फिडन्स आमी सगळ्यांक दिवपाक सोदता. ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर EV ड्रायव्ह ॲप टीम आणि जेनोरा ॲप टीम, रिक्वेस्ट all of the people, all Goans, not just to use the app but also to recommend this app to people coming as tourists to Goa. And also the industry, say I'm part of the industry association. Industry को भरपूर त्रास जाता की ॲप सर्विस जर कन्विनियंट ना जाल्यार क्लायंट हांगा आपोवपाक किंवा आमचे सर्विस पर्सनल हांगा आपोवपाक त्रास जाता. तर इंडस्ट्रीनूय ह्या ॲपाचो भरपूर पुरेपूर यूज करून घेवचो अशी सगळ्यां कडेन मागणी. थँक्यू. तर आज आम्ही तुमचे मुखार EV ड्रायव्ह वो ॲप बेस्ड टॅक्सी लॉन्च करपा खातीर बशिल्ले आसात. एक संकल्पना अशी आयली, कल्पना अशी आयली, गोंयकारांचो एक ॲप आमच्या गोंयच्या टॅक्सी भावा खातीर जे म्हजे समाजाचे आसात. हांवें तुमी जाणा आसतले हांवें बी एक बहुजन समाजाचो भुरगो. बहुजन समाजाचे ड्रायव्हर खुबशे आसात गोंयांत आनी तांचे तो पारंपारीक धंदो हे कित्येक वर्सां गोंयकार चलयता. तर तो पारंपारीक धंदो न्यू टॅक्नॉलॉजी कशी डेव्हलप करून तो टुरिस्टांक आनी आमचे लोकल जे गोंयकार आसात तांकां कसो दिवपाचो, हे न्यू टॅक्नॉलॉजी दिवपाची ह्या प्रयत्नांतल्यान हो EV ड्रायव्ह ही संकल्पना आमी सुरू केली. ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार मोबायलार टॅक्सी बूक करपाची. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा की आज झोमॅटो आसा, स्विगी आसा, तशेंच बाकीच्या जे मॉल्स आसात किंवा जनरल स्टोर आसात तांणी आपले स्वताचे ॲप काडल्यात. आज आमकां घर बसल्या सगळ्यो सुविधा घर बसल्याच मेळटा. भाजी म्हणात, तांदूळ म्हणात किंवा घरचे सगळे सामान एक टॅपाचेर मेळटा मोबायलाच्या. तर आमी विचार केलो की टॅक्सी सर्वीस जी आमचे भाव इतली वर्सां चलयतात तो मोबायलार कित्याक घेवचो न्ही. म्हणून आमी गोंयची भुरग्यांनी गोंयकारांनी हो ॲप काडिल्लो आसा. स्पेशली गोंयचे लोकल जे गांवांनी अजून पर्यंत ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल ना, एंड टू एंड आमी हे म्हणटात थंय ट्रान्सपोर्ट सुविधा दिवपाचो प्रयत्न आमी करतले EV ड्रायव्हांतल्यान. तशेंच टुरिस्ट जे येतात गोंयांत तांकां सेक्युअर्ड, रिजनेबल आनी बोटार हे जाता तसो ॲप दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सो तुमचे मुखार आज आसा आमची टीम EV ड्रायव्ह कंपनी ही गोंयांतल्यानच निर्माण जाली, गोंयकाराची आसा. सो म्हजी अपील आसा, जशें मुस्ताक, मुन्ना, हबीब आमकां जॉयन जाले अशे खुबशे गोंयकार भाव आमकां जॉयन जायत आसात, जॉयन जातले आनी हो ॲप फुडें व्हरतले. तुमच्या सगळ्यां कडेन मागणी करता, गोंयकारा कडेन मागणी करता, ह्या ॲपाचो पुरेपूर उपयोग करून घेवपाचो. तुमकां खंय वचपाक जाय, खंय टूर करपाक जाय किंवा सिटी टू सिटी जर भोंवपाक जाय जाल्यार आमचो ॲप डावनलोड करात, EV ड्रायव्ह. आमचे रजिस्टर जायत आसात, अजून म्हजे कडेन नंबर पावूना, पण दिसाक 10-15 करून आमचे रजिस्टर जातात. प्लस ॲप लॉन्च करचे पयलीं हांवें वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून तांचे कडेन मिटींग केल्ल्यो आसात. कोस्टल बेल्टाक हांवें मिटींग केल्या तांच्या अध्यक्षा बरोबर, प्लस तांचे बरोबर घेवन बसला. काणकोण म्हजी मिटींग जाल्या, केप्यां जाल्या. अशें जे थोडे टॅक्सी जे आपले स्टँड म्हणून घेवन बसतात तांचे कडेन म्हजी उलोवणी जाला आनी ते खरेंच रेडी आसात जॉयन जावपाक. फक्त पयलें कारण म्हणटा तें गोंयकाराचो ॲप म्हणून. तांणी म्हाका इतलेंच म्हणलें, बाबा ॲप कोणालो, तर हांवें सांगलें म्हजो स्वताचो. पयलीं तांणी बिलीव करूना
गोंयकार खंयचे ऍप काडटले काय म्हणपाक लागले हांव बाबा हांव काडटा आनी गोंयकाराक घेवनूच काडटा तेन्ना ते रेडी जाले ते म्हणपाक लागले भायलो जर कोण आसा जाल्यार आमी जॉईन जावचे ना पूण तूं जर तुजी टीम गोंयची आसा जाल्यार आमी जॉईन जातले पेडण्याच्यान म्हाका आज स्वता ड्रायव्हरांनी फोन केला अनवळखी ड्रायव्हर म्हाका खबर सुद्दां ना मोपाच्यान म्हाका फोन आयला सर तुमी आमचे खातीर इतलो गोंयकाराचो ऍप काडटा गोंयच्या भुरग्यां खातीर जर तुमी चिंततात जाल्यार आमी गाडयो रजिस्टर करतात म्हणून आज म्हाका दिसता मोपाच्यान कमीत कमी 50 ड्रायव्हर रजिस्टर करपाक आयिल्ले सो आमी तांकां सांगला आमी शेनवाराक येतात आनी थंय रजिस्टर करतात तुमी तुमचो धंदो सोडून म्हणलें म्हज्या ऑफिसान येनाका हांव म्हजी टीम घेवन म्हणलें पेडणे येता आनी पेडण्याचे कितले आसा ते जॉईन करून घेवया तशेंच म्हाका काणकोणकारांनी सांगला सो म्हाका दिसता जे आमचे खरे नीज गोंयकार आसात ते आमकां जॉईन जातले ते अपोज करचे नात कोस्टल बेल्टान जाल्यार तांणी म्हाका सरळ उतर दिल्लें आसा जर तूं गोंयकार जाल्यार आमी जॉईन जातात म्हणून सो हाजेर म्हाका दुबाव दिसना की ते जॉईन जातले काय जावचे ना ते जॉईन जातले आनी ज्यो अडवणुकीचे जे हे चलताले म्हळ्यार म्हजी स्टँड म्हजी एरिया ती गोंयान खंय तरी काबार जातली म्हाका दिसता म्हजो ईव्ही ड्रायव्ह आमचो ईव्ही ड्रायव्ह ऍप एक टॅक्सी भितर एक क्रांती हाडटलो गोंयान जे केन्नाच पयलीं जावना टॅक्सीकारांनी केन्नाच साथ दिवना ती साथ दिसता म्हाका दितलेशें दिसता आमी ईव्हीचे हे कितें काडलात की ईव्ही म्हणल्यार एक नवी सुरवात एक नवी लायफ त्या पणान तो आमी हे दवरला आतां कशें आसा टॅक्नॉलॉजी जशी वाडटा फाल्यां जर गव्हर्मेंटान म्हणलें पेट्रोल डिझल बंद करता गाडयो आनी तुमी इलेक्ट्रीक चलयात जाल्यार आमी इलेक्ट्रीक गाडयो चलयतले हांव तांचे कडेन उलयल्लो आसा तांचें सोल्युशन म्हणल्यार कशें आसा पळय कितें नवी वस्त येता ताका एजिटेशन करतात आतां ड्रायव्हरांक कशें आसा तांचे कोण आयकना म्हणल्यार ते 6 म्हयन्यांनी रस्त्यार येतात तांचे आयकपाक जाय तांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय आमी आमच्या ईव्ही ड्रायव्हांतल्यान तांचे प्रश्न सोडोवपाचे प्रयत्न करतले आज तुमी खबर आसा पेट्रोल वाडत आसा पण गॅजेटा प्रमाणे तांचो रेट वाडना किलोमिटर वाडना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांचो वाडोवन दिना सो तो प्रयत्न आसतलो आमचो तांकां खंय तरी मदत करपाची तांचे प्रश्न सुटावे करपाचे कशें आसा एक जो प्लॅटफॉर्म नाशिल्लो गोंयांत तो प्लॅटफॉर्म आमी हाडून दिल्लो आसा तांचे एसोसिएशन आसात पण एसोसिएशन कशी आसात कोलवा एक एसोसिएशन आसतलें बाणावले एक एसोसिएशन आसतलें पणजे एक एसोसिएशन आसतलें एक क्लब एसोसिएशन ना तांचे कडेन आनी तांचे कडेन तो एक प्लॅटफॉर्मूय ना बाबा एकी कडेन येवन आमी कितें तरी करतले तांचे ते हे चालूच आसात एजिटेशनां चालूच आसात सो आमचो प्रयत्न आसतलो सगळ्यांक एक करून बाबा सुरळीत कशें आमी ट्रान्सपोर्ट टॅक्सी कशें चलयतले ताजेर विचार करतले आमी आमच्या हाजे कडेन उलयला टॅक्सी भावा कडेन उलयला तांकां जे सोयीस्कर आसा आनी तांकां कशें जाय तशें चलयतले आमी वी आर द एग्रिगेटर वी कांट डिसायड देयर रेट सो आमी तांचे कडेन उलोवनूच ते रेट ठरयतले Did you have any meeting with them, sir, before? हय आमची मिटिंगो सगळे कडेन जाल्या न्ही हाजे पयलीं हांवें सांगल्यो न्ही हांवें सगळ्या वाठारांनी वचून मिटिंग्स केल्ल्यो आसात पेडणे ते काणकोण पर्यंत हांव भोंविल्लो आसा आनी तांचे कडेन उलोवनूच हो ऍप काडपाचो ठरयल्लो आसा